श्रीकृष्ण परमात्मा धर्मरायाक पुरुषोत्तमाला काणी सांगत नव्हे. तसेच गेल्या जन्माचे इतिहास बी तो सांगतात. गेल्या जन्मात द्रौपदी मेधावी म्हणले ब्राह्मणाला धू जल्ली. एक धू म्हणताना मस्त मगान ती घोड केलं उरता. त्यानसताना तिला मोरून गेलो होता. तशांत बापई ती मस्त मगान होड करता. ती छंदी उरता. तो नमन्यानं शास्त्र प्रवीण आहे आणि गुणसंपन्न उरते अशी ती होड येतात. ती गेली मैत्रिणी गोट्टूची लग्न जाऊन होतानी तांगे संसारांत खुशी नशील पण ते दिसता. जेव्हा म्हाका हे सुक्यान मेळता म्हाका कसं गो मेळत की खन्नमण्याचे रडून जाता की बरी जाताच की कसं जाताच की म्हण तिका दिसचे मनात. आपणा वर्ष असला बी म्हणजे बाप्पा कसला जन्माक लग्न करता म्हणून विचार करताना मेला मुरलाय पण मला बाप्पा सांगतशिली हांव काही सांगचा शकना बाप्पाक म्हाका लग्न कर म्हणून तशी बेजारान उरता. आम्हा तू पण उरकाशील न्ही गे. तू पण म्हाका एक मुखावेल एक मागीर जिवन बर जावचें का मदत करता आशिल्ली म्हणून ती आवसो बिवजे न्हू भारी मनांतलें मनान दुख्ख करता उरता. गेल्यार हांगा ती बापाय ती खातीर एक बरो चेल्लो सोदून 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 त्या खंयचे चेल्लो पळयल्यार बी तांकां तूं कसन ना कसन अयब दिसता उरता. तशें जावन ताका बी बेजार देवा हे मेगलें सगळें सुशील आनी सुंदर चेल्लीक खंयचे चेल्लो म्हणून सोद हांव खंयच्या देवाला वचून विचारूं म्हणून तो अशें चिंत करता उरता. अशी चिंत करता करताची तो एक म्हण्यान खंयच्यान वता वता एक दीस ताका मस्त जिवान तुटोवची जेवूच येता. आपण आता मरणकाल आयलो तेन्ना तो देवालय नामस्मरण करताची न्हिदता आनी जीव सोडून सोडता. विष्णू लोकांतल्यान विष्णू दूत येताची आनी ताका घेवन न्हू ब्राह्मणाला आत्म घेवन न्हू वैकुंठा वता. ताका वैकुंठ प्राप्ती येता. हांगा प्राप्ती धुव मस्त दुखी जाता. बापायले मड्याचेर पूण मस्त रडता ती. देवा बापा हांव आतां खंय वचूं म्हाका मस्त प्रीत करता आशिल्लो तूं म्हाका सोडून गेलो. म्हाका आतां कोण रक्षण करताची हांव कोणा बरशी उरचें आतां. तूं न्हिदून मस्त वेळ जालो रे बापा उठा उठा जाल्यार उठना तूं म्हणून ती ओडोडान रडता. ती गेली ते आवाज आयकून मेधावी ब्राह्मणाले आज बाजून आशिल्ले ब्राह्मण लोक धांवन येता. कसलो रडता म्हण हातांक बापाय घेवन रडची पळोवन कळटा. आनी ती हातांत ते मड घेवन ताका अग्निसंस्कार करताचे. ही पाप ब्राह्मणाला धुव रडतना मागीर तिका बुद्धिवादांनी सांगताचे कशें करचें ना हेवटें आशिल्लेची मागीर मनशान मरचेच नव्हे म्हणून तिका बुद्धिवादांनी सांगता तांगेर घरा वताचे. ती पाप तिला दुःख तडसून घेवन बापायला उत्तर क्रियेवट करता. रात्र दिवस न्हीद खेळून बापायला उडगास करता रडता उरता. अशी दुःखान आशिल्ली तेन्ना एक दिवस दुर्वास मुनी थंय येताचे. दुर्वास मुनी म्हळ्यार साक्षात ईश्वराला अवतारताले. मागशी श्रीकृष्ण परमात्मा रुक्मिणीक रथ आंबस्कार घेवन वता आसतना दुर्वास मुनी मदे रस्त्यार येवन ताका म्हणटा हांव देवाल देव हांव बी तुका रथ आंबसता म्हूण बसता. मुखार बसून कृष्ण आनी रुक्मिणी ते रथ आनी व्हरता वता. ते शुरका जाल्यार रुक्मिणीक पाप गळ सुकून येता. ते पळोवन कृष्ण कसं करता की मारे एक कडेन भूंय पांयान अशी अडचिता. तेन्ना पाताळांत आशिल्ली गंगा वयर येता आनी रुक्मिणी तातूंतल्यान ते उदक पिता. ते दुर्वास पळयता आनी म्हणटा हो पळय बायलीले मोगाना म्हाका विसरलो बायली मात्र उदक दिलें आनी म्हूण रागाना तुका मुखार जन्मान तो दांपत्य सुख मेळनाशी उरवा म्हूण शाप दिताचे. असल दुर्वासा पळयतना देवदेवत सुद्दां भिताची. असल हो दुर्वास मेधावील आश्रमाक येता. तांकां पळयली मेधावील धुव खुशयेन तांकां शेव करता तांगेलें गुणगान करता. म्हगेलो जन्म सार्थक जालो हांव केलें व्रत फलां आयलें म्हगेलो भाग्योदय जालो म्हगेल्या वांट्याक तुमी देवशायेची म्हूण नाना विधान ते मुनींक स्तोत्र करता. ते स्तुतीन दुर्वास मुनींक भारी खुशी येता. चरडा तूं तुगे बाप्पाले 7 कुलाचे उद्धार केले तेन्ना तूं म्हाका पूज केली की तेन्ना हांव मस्त खुशी जालो. आतां नंतर तूं तुगेल्या पट्टून दुख्ख विसर म्हूण सांगता. तेन्ना ती म्हणटा हांव लग्न जायनाशी शुद्र ती लोकां बरोबर उरकावे म्हणून ती रडता.
त्यांनी म्हणताची नांग चढा तू गेले मोठे दुःख विसर म्हणून सांगतात. त्यांनी म्हणतात चढा तू बेजार कर नका, हा तुका एक अगदी पवित्र आशिल्ले आणि गोपीजन आशिल्ले परम पवित्र झाले पुरुषोत्तम मासाची कहाणी सांगता. मासो अगदी श्रेष्ठ मासो कार्तिक मासापासून होडू 12,000 वर्ष गंगेन न्हाल्यारी कसं पुण्य येत की ते हे पुरुषोत्तम मासांतून न्हालेल्या निमित्तान मेळता. हाज्यात राक चिंतामणी असल्या बी ती बाजून दवर का. हो मासो अगदी बरो मासो अधिक मासा व्रत कर म्हणून सांगतात. ज्याला ती मनात पाशवी शक्तीशी उद्भव जाता आणि ती मनातल्या मनांतूची दुर्भासांचे रे राग सो करता. आणि का स्वाम्यानो कार्तिक मासा इथलं होड मास खंचो ना वैशाखाचे महात्म्य तुमगत ना हे ಒಟ್ಟೂची बरे मास असेल त्यांना हे संक्रांती आणि नाशिले अमास नाशिले हे मलमास तुम्ही कसं म्हणून वर्णन करता की मग कळतं ना. हांव श्रीहरी सोनो आणि कोणाक पूज करना म्हणून एक म्हणे अहंकारान उलयती ते चली उतरपळान ते दुर्वास म्हणी मास्तर राग येता. जाल्यार त्यांनी होमे गेले मित्र मेधावी धुही एक कसं नाही कळना एक हांव शाप दिवच्या ना. आनीक देव देवत सुद्धा न पुरुषोत्तम आनंद कोण मस्त दुःख भोगिल्यासाचे देवाले नेम तशी आशिल्ले तेन्ना हांव कसं करचें ना. हिक बी तशी कसकी मुखार भोगचेशी न्ही म्हूण ही कसल दुर्बुद्धी म्हूण ताका दिसता. आनी तीक म्हणटाची पळय चड हांव तुका बरें आशिल्लें सांगल्या कडे तूं कसा करता तें तूं कर. आतां तुवें पुरुषोत्तम मासाले अवहेळन केलें देखून ताजे फल तूं ह्या जन्मांत मुखार जन्मांत भोगचें आसा. तर कोणी कसं नाही करचें जायना तुका बरें जेवा म्हणून तिका आशिर्वाद बी करून थंय वताचे. तेंगेलें उतर आयकून घेवन हिका ब्राह्मणाक धुवेक मस्त बेजार येता आनी ती एक चिंतेंत बसता. जाल्यार ही कुडले आनी परत ती मनांत एक धैर्य हाडून घेवन ईश्वरान ध्यान करता. ईश्वरान आपणाक प्रत्यक्षापासून आपण तप सोडना म्हणून घेवन ईश्वराला तपश्चर्या सुरू करते. वताचे रापू आनी पावसांतू पावसू वारो कसं हे पळयना अशीची ईश्वराला तपश्चर्या करते. अशीच ईश्वराला ध्यान करता करताची 979 वर्ष जाताच. बरी जीव मात्र आशिल्ले ते चल्लीक ईश्वर प्रसन्न जाता. गळ्यांत रुंडमाल घालून हातांत त्रिशूल वाघाल चामडी न्हेसून घेवन ओट्टुकड्यान विभूती लेपन करून घेतलेले ईश्वर होते मेधावी ब्राह्मणाला धुवे दिसता. दिव्य रूप पळोवन ती भारी खुशी येता. आनी का जय जय चंद्रमौळी म्हणून घेवन ताका पांय पडते आनी ताका मानसीक पूजा बी करता. तेन्ना ईश्वर म्हणटा हांव तुका प्रसन्न जाला जाय आशिल्लें माग म्हणटा. ती म्हणटा देवा म्हाका घोव दी म्हाका घोव दी म्हाका घोव दी म्हाका घोव दी म्हणून अशी 3 पण सांगती. परत आनी का देवा म्हाका घोव दी म्हाका घोव दी आनी परत 2 पण मागता. अशी 5 पण ती देवा लागी घोवाले भिक्षा मागता. तेन्ना ईश्वर म्हणटा चेडा तुवें म्हगेले 5 पण पती भिक्षा मागले तशीच तुका 5 लोक प्रसिद्ध जाल्ले लोक तुगेले घोव जाताची. त्यांनी मस्त कीर्तिशाली पराक्रमी सद्गुण संपन्न आनी का सकल विद्या पारंगत उरताची म्हणून सांगता. तेन्ना ते आयकून ती म्हणटा अरे देवा हे कसलं तूं बरें दिलें म्हाका एक चुलीकेन 5 लोक घोव म्हणस हे जगार नाशिल्लें तुवें हें म्हण सांगलें हांव कशें घेवचें हे सम न्ही म्हणटा. तेन्ना ईश्वर म्हणटा पळय तुवेंच हे कोर घेतिले मागशे दुर्वासू तुका सांगलेलो कसं म्हणून अधिक मासाचे व्रत कर म्हण. जाल्यार तूं ते मास बर नाही म्हणून निंद केले तेन्ना बी ताणें तुका शाप दिलो ना. जाल्यार ताचे तूं फल खावू का न्हय कस कसं देवती सुद्दां ना. हे पुरुषोत्तम मासाक अति पवित्र श्रेष्ठ म्हणून घेवन पूज करतात. हे पुरुषोत्तम मासांत कोण भक्ती ना तागेलें आराधन करता की तांकां ಒಟ್ಟून म्हणे अष्ट ऐश्वर्य मेळटा. आनी कोण ताची निंद करता की ताणी मस्त दुःख बी पावताची. ताकाची तूं ते केलेले ते तुगेले चुकीची शिक्षा तूं भोगू का. 5 पण विचार म्हा तुका 5 तुका घोव जा म्हणून आशिर्वाद दिला म्हणून देव माय जावन सोडता. हे आयकूच्या तिका भारी दुःख येता. ती बेजारान तिगेले दिवस काडता उरता. 100 वर्सांनी ती मरता. हेच वेळार द्रुपदरायान व्हड यज्ञ केल्ले करता उरता. हेच वेळार द्रुपदरायू व्हड यज्ञ करता तेन्ना चेल्ली तिगेले तपस्वाचे
पुण्याईनं तेच अग्नीतून चरड जाऊन जन्म घेता आणि द्रुपद राजाला धू जाऊन ओढ देता. अशी हे द्रौपदीला कळण्याचा धर्मराया ह्या पुरुषोत्तमाचा कोण निंद करता की त्यांना नरका पेटता त्याला ही मिळेल अगदी परमभक्ती. तशा खाव तश केलं ना तुम्ही 12 वर्ष जाना पडे ना तुमका मुखारी हे 12 वर्षात तुम्हाला वनवासू अज्ञात वासोटू जाना पडे ना तुम्ही मुखार मस्त बरे पण असा हे 12 वर्षांत तुम्ही वनवास असेल त्यांना हे पुरुषोत्तमाला मासू 3 वर्ष एक पण देता ते तुम्ही आचरण करायची त्याच्यानं मला वाटतो कष्ट दूर येताची शत्रुले नाश होता मक्क केन्नाची मेगल अम्मा बाप्पा भाऊ मेगल बंधू लोक ಒಟ್ಟು लोकांपासून मेगल भक्त लोकच मेगल अगदी जीवाचे तसे हा तर कायम तुमका मेगले अगदी जीवाचे म्हणून लेखून नसा म्हणून धर्मराया तो समजून सांगता त्यानं धर्मरायानी पांडव कृष्ण म्हणताची देवा तू सोडा आमकां कोणी कोणी नाची तुवेच आमकां रक्षण कर का म्हणून ताका सांगता कृष्ण अडना म्हणून तांकां अभय दिवगेन तांगेले एक अनुमती घेवन येता द्वारकेक वता. हांगा पांडव लोक कृष्णाले उतरटूच येवजताची तीर्थयात्रा करता उरताय. दुर्गाने मुखारी हे पुरुषोत्तम मास येता त्यानं हो व्रत त्यांनी भक्तीनं आचरण करतात. मुखार त्यांनी शत्रू नाश करून सुखान हजारगटले वर्ष राज्य आळविताचे मुखार तांकां मोक्ष बी मेळता. अशी मनशाल जन्म इथे टू लोकांना हे पुरुषोत्तम मास कर का त्याच्यानं जनन मरणाचे बंधन सुनता अशी हे हाजी महिमा असा.